न्यूज व्हायरल जायत आसा, पेपराचेर येयल्ली आसा की सांग्यार तालुक्यांत खंय तरी 26 गांव हे इको सेन्सिटीव झोन जाता म्हणून. तुमचें कितें मत आसा तेजेर? ना, सांग्या भागान भितर आमी पयलीं खुबशे आंदोलनां केल्लीं आसात हांगच्या लोकांक व्हरून. ज्या वेळाचेर इको सेन्सिटीव जी टीम आयिल्ली निरीक्षण करपा खातीर आनी त्या खातीर आमी आमचे विरोध जो आसा तो सांगून दिल्लो. आमी सगळेच कडेन विरोध करनात, पूण कांय अतिसंवेदनशील आसात तातूंत भितर तुमी करात. पण ज्या रितीन आयज सांग्या भितर 26 गांव इन्क्लूड जाल्ले आसा, तातूंत भितर उगे गांवचोय आस्पाव आसा, तातूंत भितर रिवणा गांवचो आस्पाव आसा. आमी जायतीं निवेदनां दिल्लीं आसात की ह्या भागा भितर इकॉनॉमिकल एक्टिविटीज चलतात, की आमचो हो भाग आसा तो मायनींग डिपेंडंट आसा. आनीक ज्या पॅरामिटर्स आसात जे इको सेन्सिटीव एरिया करपा खातीर, ह्या पॅरामिटर्सां भितर ते बसनात. आनी तरी आसतना तुमी वायल्ड लायफ सँच्युरीच्यो बाउंड्री म्हणून घेतात देखून आसा आनी बाकीचे सगळे. आमी विशिश्ट म्हणजे सगळीं कारणां दिल्लीं आसात. कितलींशींच वर्सां हांगा आमी मायनींगाचेर डिपेंडंट आसात. हांगा थोड्योश्यो क्वॉरी आसात. सादारण म्हाका दिसता की सांगे मतदारसंघाची डिपेंडन्सी जी मायनिंगाचेर आसा ती काडून उडोवपाचे हे प्रयत्न आसात. म्हणून आमी ताका विरोध केल्लो आसा. कारण रिवण गांव हो हातूंत भितर अनेक लीज मायनींग लिजीस येता आनी उग्या भागान भितर अनेक मायनींग लिजीस आसा. आमी परत एक फावटी आमकां 30 दिसांचो अवधी आसा, त्या अवधीचे भितर परत एक फावटी आमी आमचे ऑब्जेक्शन्स थंय फायल करतले आनीक परत एक फावटी जनजागृती करतले. खंय तरी अशे आरोप जाता की तुमचेर एक वाडेक बरी मिटींग जाल्ली खंय मेगा मिटींग जावन खंय तरी असो विशय लोकांनी तुमचे कडेन दिल्ले खंय की हेजे विरोध केले ते तुमचे कडेन डेलिगेशन दिल्लें आनी तुमी सांगलें तांकां आश्वासन दिल्लें की आमी तें करून हाडटले म्हणून. खंयच्या विशयाचेर? सेम विशयाचेर, इको सेन्सिटीव झोनाचेर. पण इको सेन्सिटीव झोन हो आतां ना. तुमकां कितें तें गलत फहमी जाल्ली आसा. आतां पळय चल्ला न्ही ते इको सेन्सिटीव एरिया. इको सेन्सिटीव झोन हो हांव जेन्ना आमदार ना तेन्ना तो कोणाक कळनासतना करून गेले. त्या वेळावेले नेतृत्वान ताजेर केन्नाय विरोध केलो ना. आतां आसा ती इको सेन्सिटीव एरिया आसा. आनी अशें कांय ना की म्हाका कोणी निवेदन दिल्लें. हांव तर स्वताक जावन 6 बसी घेवन ज्या वेळाचेर खोला तांचे जे टीम आयिल्ली इको सेन्सिटीव झोनाच्या इको सेन्सिटीव एरियेच्या निरीक्षणा खातीर म्हज्या फुडारपणा खाल आमी 6 बसीस घेवन खोला वचून आमी रिप्रेजेंटेशन दिलें आनी 1 वर हांवें तेन्ना जे दुश्परिणाम जातले ताचें हें केल्लें आसा. परत आमचे जेन्ना इको सेन्सिटीव हें करपा खातीर जी टीम गोंयान भितर आयली तातूंत भितर आमच्या जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो, मंत्री आसा, त्या वेळाचेर परत एक फावटी प्रखरपणान ताका विरोध केल्लो आसा. आमचे PCF आसतले तांच्या समोरूय केल्लो आसा. अशे विविध मळाचेर हांवें म्हजें म्हणणें मान्य केल्लें, हांवें म्हजें म्हणणें मांडलेलें आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसली आनी तेन्ना म्हाका सांगूनय दिल्लें हांव एकटो एकाकी लढो दिता. हातूंत भितर अजून पर्यंत ह्या भानगडीन भितर इको सेन्सिटीव एरिया ही म्हज्या कार्यकाळान भितर हें जाल् नाशिल्ली की 2017तल्यान हो विशय परत परत फुडें फुडें वचत आज जे गांव नोटिफाय जाल्ले तेन्ना ताका विरोध जावपाचो. पूण आतां परत एक फावटी आमी विरोध सातत्यान करीत आयिल्ले आसात आनी म्हाका परत एक फावटी आमी लोकांच्या जनते मदीं जातले, ताचे जागृती करतले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणा किंवा इको सेन्सिटीव एरिया करपा खातीर जे कितें कोणी येतात तांचे कडेन आमी आमचें ऑब्जेक्शन फायल करतले. आमी आमचें ऑब्जेक्शन आदरणीय मुख्यमंत्री आनीक आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर हांचे कडेनय दिल्लें आसा. खंय तरी चान्सीस आसा हें कॅन्सल जावपाचें? बरें, हें आमच्या गोवा सरकारा कडेनय ना. आमी गोवा सरकार म्हणून सरकारानय ताजेर विरोध केल्लो आसा. खंयचे गांव जावपाक शकता, खंयचे गांव जावपाक शकना हें सविस्तर दिल्लें आसा. आतां मुख्यमंत्री आनी आमचे वनमंत्री हे फुडलो जो दिल्लीक प्रोसेस आसा ताजेर लक्ष घालतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.